गोय राज्य सहकारी बँकेचेर नव्यानच वेचून आयिल्ले संचालक दत्ता भट आणि उमेश शिरोडकाराचेर तामणकारान क्रायम ब्रांचीत कागाळ घाल्या। मुळेचेर हे पयलीं घाल्ले कागाळीत ह्या दोगांयची नांवां जोडची म्हूण तामणकारान अर्ज केल्लो। मुळे बँकेचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना ताचे बरोबर हे दोगूय संचालक आशिल्ले। बँकेतल्या ओटीएस स्कॅमा कडेन तांच्या संबंधाची चौकशी करची म्हूण कागाळ घाल्या। कारवाय जावचे न्हय म्हूण हे दोगूय संचालक मुळेक सोडून सुभाष फळदेसायच्या पॅनलांत गेल्यात असो दावो तामणकारान केला। वन टाइम सेटलमेंट दिल्लो आनी ह्या मनशांच्यो प्रॉपर्टी ज्यो एक्वायर केल्ल्यो त्यो आमकां सांगिनासतना प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करिनासतना विकल्या असो आरोप करून नूर अहमद शेख म्हणून ह्या मनशान 26/4/2012 पणजे पुलीस स्टेशनार तक्रार केल्ली आनी पुलीस स्टेशनांनी FIR नंबर 123/12 ह्या दिसा FIR रजिस्टर करून मागीर खंय तरी सरकाराचो हस्तक्षेप जाल्या उपरांत ती फुडें क्रायम ब्रांचीक धाडली इन्वेस्टिगेशन करपाक। आनी त्या इन्वेस्टिगेशनाच्या संदर्भान अशें आमकां कळोन येयलें की फक्त रामचंद्र मुळेक तितून टार्गेट केल्लो आसा। पण हांगासर मुद्दम नमूद करता की रामचंद्र मुळे चेअरमॅन आसलेल्या कारणान बाकीचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसता ते खंय तरी ह्या सगळ्या गोश्टींक जबाबदार येता। म्हाका एक अजब जालें की दत्ता भट आनी उमेश शिरोडकार हे मनीस आयज मनोहर पर्रीकाराच्या पॅनलान गेल्या उपरांत संत ताका दिसता काय म्हणून हांगासर एक प्रश्न पडलो आनी हांवें असो निर्णय घेतलो की जी पळय FIR मुळेर नोंद केल्या तितून आयज हांवें क्रायम ब्रांचीक ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा की ह्याय दोगांची तितून नांवां एड करची आनी हेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू करचें। हेंचो रोल कितें आसलो, जेन्ना मुळेन कितें डिसिजनां घेतल्या तितून हेंकां सांगूंक नासलें काय कितें म्हणून हेंकाय खंय तरी कायद्याच्या हितूनसून आवश्यक अशी कारवाई हेंचेर जावपाची आयज गरज आसा। मडगांव रवींद्र भवनाच्या संचालक मंडळाची मंगळारा खासा बसका जाली। सुमार 1.5 कोटी रुपया मोडून रवींद्र भवन कितलेशेच उपक्रम आणि कार्यावळी करतले अशें अध्यक्ष दामू नायकान सांगलां। ह्या भवनात 2 सभाघरां बांदपा खातीर 28 कोटी रुपयाचे खासा अनुदान दिवपाचें उतर केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनीन दिल्लें, पूण कामाचे खर्चाचो अदमास अजून मेरेन केल्लो ना अशें नायकान सांगलां। एकूण ताजो म्हाका दिसता एस्टिमेट प्रिपेर करून धाडपाक जाय। तो एस्टिमेट प्रिपेर करून अजुनूय वचूना आनी इन प्रिंसिपली दे एग्रीड फॉर दीस एस्टिमेट। तो 28 करोड तांणी सँक्शन केला। सँक्शन म्हळ्यार 28 करोड ते एग्री जाल्यात। हांव ह्या विशयाचेर हांव सद्या तरी कांयच उलयना, पण 2 आमकां थिएटरां फिल्मां खातीर आमकां खरेंच गरजेची आसा काय ना तोय विशय आसा। तोय बीन तो परत एकदां रिवायव करचो पडटलो। पार्किंग प्रोजेक्ट जावचो, हांगा भितरूच जावचो, तातूंत भितर 500,000 गाडयो वेवस्थीत बसच्यो, रस्त्यार गाडयो आसच्यो न्ही। पणजे मार्केटा भायर बसून भाजी आनी नुस्तें विकतल्यांचो प्रस्न कसोच सुटना। भाजी आनी नुस्त्या बाजारा भायर कांय जाणां भाजी आनी नुस्तें विकपाक बसतात। बाजारांत भितर बसतल्याक तांचो त्रास जाता। दनपार वा सांजे मेरेन हे भाजीकार मार्केटा भायल्यान हालनात म्हूण भितरले बाजारकार म्हालपालिकेचेर तिडकल्यात। भाजीकारांनी बसता, नुस्तेकारांक हावरान बसयताय, ते मुख्यात मनशांक बसयताय। भितर लोक येयना न्हू, भितर आमकां खूब त्रास जाता। भितर वचोन आमी सकाळी सांजे जेल घालून पासून निघता। आमी आतां कितली नुस्तेकारांक सगळे गांठया म्हळ्यार सगळ्यांक दिलेत, पूण आमकां दिलेत ना हिंगा बाजाराक विकपाक। हे आमचें एक्शन कोण घेयना। आमी सांगल्यार म्हणटाय ते तुका पडना तूं उठ थिंगचें म्हणटाय, तुका तुजें उखल तूं उठ म्हणटाय रागान येवन भायर बसल्यार। म्हणल्यार सगळो तें बोय आमी कितें घालतलो भुरग्यांक मांग आमच्या निस्को एका वद्यांक बसोंक दिता आनी वद्यांक दिना म्हणटा। हें काय तर सांग जायना बाजाराक, सगळ्यांक एकूच लागोंक जाय। काय तर भितर जाल्यार भितर, भायर जाल्यार भायर, आमकांय भायर काडना जाल्यार सगळ्यांक आमकां भितर त्रास जाता न्हू सामके। मार्केटा भायर बसपी ह्या लोकांचेर महापालिका बुधवाराक कारवाय करतली म्हणपाचें महापौर वैदेही नायकान उलोवन दाखयला। ती म्हणटा तांकां फकत सकाळी 10 मेरेन बसपाची महापालिकेन मान्यताय दिल्या। खबराकार निखिल परेरा, प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। वास्तुरत्न डॉक्टर रविराज अहिरराव आणि मंजुषा अहिररावाचो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान जालो। हो सुवाळो सोमारा अखिल गोंय वास्तू रविराज शिश्य परिवारान पणजे पाट्यार कला आणि संस्कृती भवनात केलो। गोंयांत संशोधन केंद्र उबारपाक जमीन दिवची म्हूण डॉक्टर रविराज अहिररावान मागले। वास्तुशास्त्राची उदरगत जावंक जाय, हो विशय लोकां मेरेन पावंक जाय अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगले। गोष्ट प्रकर्षाने सांगावीशी वाटते की सध्या माझ्या डोक्यामध्ये एक अत्यंत अत्याधुनिक अशा प्रकारचं रिसर्च सेंटर उभं करण्याची एक कल्पना चालू आहे आणि त्या दिशेने माझी वाटचाल सुद्धा आहे। मला एवढीच विनंती आहे की गोव्यामध्ये जर तुम्ही आम्हाला एक छोटासा एक भूखंडाची जर तुम्ही आम्हाला सोय करून दिलीत
तर मला रिसर्च सेंटर उभं करता येईल आणि ऍटलिस्ट गोवा राज्याने तरी या प्राचीन भारतीय विद्यांच्या संशोधनासाठी एक पुढाकार घ्यावा. तोडफोड न करता जे काही शास्त्र ॲडजस्ट करू शकतं, मला वाटतं ती कला आहे आणि ती कला एरळणं आहे. त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांना या बाबतीत काही ज्या गोष्टी लागतील त्या सरकारी याच्यात राहून फ्रेमवर्कमध्ये राहून त्यांना मी मदत करू शकेन. जेवढी काय करता येईल तेवढी मी त्याच्यावर कशा पद्धतीने करता येईल हे बघून त्यांचं ते वाचवतो जरूर करेन. कारण हे शास्त्र थोडं जास्त विकसित व्हायला पाहिजे आणि शास्त्रीय पायावर उभं राहायला पाहिजे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.